म्हजे भयणीन आनी भावनो, देवान आमकां सगल्यांक आपली भुरगीं करून ह्या संवसारांत आपणाक ओळखूंक हाडली. आमी देवाचेर पातयो नासता, पूण कशे भशेन आमी जियेता, आमचें जिवीत तें पयलें वयलें करून आमकां गरज आसा पळय त्या प्रमाणे आमी मागीर देवाक उलो मागता. म्हणटच हे भशेन आमचें जिवीत जेजून कशे भशेन आपलें जिवीत सारलें, देवान ताका आमचे सरशी धाडलो, आमचे सारकेलो ताका ताणें केलो, आनी आमचें जिवीत ताणें जिवन कशे भशेन आमी जिवंक जाय तें आमकां दाखयलें. आमी हिचोच चुकल्या तर आमी आमची वस्तुंगी जियेता आनी बापाक उलो मागता, पूण तो बापाचें आयकून आपलो वावर करता. हातून हो फरक आसा. आनी ताका लागून ताणें म्हणलें, तूं म्हजो उपुरबायेचो पूत, तुजेर आसा म्हजें दादोसपण. कित्याक ताणें बापाक जाय पळय तशें आपलें जिवीत सारलें. न्हय ताका जाय पळय तशें आनी बापान ताका मदत केली, ना. हातून आमचें जिवीत कशे भशेन सारता तें आमी पळोवन घेवया. इतल्यानूच आमचो शर्माव काबार. आतां हें कशें करूंक जाय आमी, कशें म्हणून तें आमी ताका पयलो वयलो स्थान दिवन आमी आमचें जिवीत जियेतले. आमची चाल तशीच जाल्ली आसा, तातूंतली भायर सरोंक आमकां जायना. म्हणजे कितें, आमी सगळो पातकानूच जियेता, म्हणजे आपलेपणान जियेता, आमी देवपणान जियेना. तर आमकां देवपणान जियोंक जाय जाल्यार आमी कितें म्हणून करूंक जाय? सगळें आमचे पासून केलेलें आसा, फकत आमी ते भाशेन मनांत हाडून आमी ते भाशेन आमी जियोया. पयले सुवातेर जेजून आमचें पातकी स्वयं आपणाचेर घेतलें आनी तो एकलो आपलें जिवीत बापायचे येवजणे प्रमाणे जियेलो हें आमकां दुसऱ्या वाचपान सांगलां. तो आपले वस्तुंगेत जिवंक ना, सगळें आयकून. म्हणटच हें आयकूंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? जशे भशेन आमी TV, रेडिओ त्या चॅनलाचेर येता आनी ते आमकां सगळें सांगता, तेच भशेन आमी बापायच्या चॅनलाचेर येवंक जाय. आनी तें कशें येतलें आमी? जेजू वरवीं. कित्याक जेजून आमकां सांगलां, हांव जिवीत, सोत आनी वाट, कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. तर आमी जेजूक एकवठान रावंक जाय. हें पयलें मागणें. जेजूक एकवठान कशें रावतले आमी? तें घडोवन आयलेलें आसा बावतिजमा वरवीं. तो आमकां एकवठान आसा, आमी ताका एकवठान जाय. म्हणटच आमी कितें करूंक जाय? तें जाणो जावंक जाय. तें आमी मनांत हाडून जिवंक जाय. आमी कितें करपाची गरज ना, तें सगळें केलेलें आसा आमचे पासून. आमी फकत तें जाणो जावया की तो म्हजें सोबें आसा आनी हांव ताचें सोबें आसा. हो पयलो भाग मागण्याचो. दुसरो भाग मागण्याचो, ताचें आमी आयकूंक जाय. आतां आमी कितलीं जाणां दुसऱ्यांचें आयकता? दुसरीं आमचे कडेन उलोवंक लागलीं की ना, आमचीं चिंतनां येणे तेणे वतात आनी तांकां आमी आमचें सांगता, तांचें आयकूंकूच ना. तांचें आयकल्लें जाल्यार ताणें कितें सांगलां, कितें म्हणलां आनी ताका लागून कितें तांचें सोबें घडटा तें आमकां कळोंक लागतलें आसलें. हे भशेन आमी जिवीत सारिना. आमची वस्तुंगी आमी तांकां समजून घेता, ती कशी आसा ती तातूंत समजून आमकां मेळोंक ना.
हांगसर आमी आनिकूय फायन ट्युनिंग करूंक जाय. हें कशें घडटलें तर दुसऱ्यांचें तर आमी आयकूंक जाय, दुसऱ्यांक पयलो स्थान दिवन आमी जिवंक जाय. तें कशें घडटलें? हो तिसरो भाग मागण्याचो. आमची जी चिंतना, आमची जी भावना सगळ्योच आमचे भितर आसतात ती आमकां नाका पुरो करतात. तीच घुंवतात आनी ताका लागून मागीर भितरल्यान गोंदळ जाता. आमकां तें सावरांक जायना. सावरांक जाय जाल्यार कितें करता? घडयेक टी व्ही पळयता जायत, घडयेक येणे तेणें भोंवता जाय, सोरो पियेता जायत, ओ ड्रगांक घेता जायत. हे भाशेन आमी विसरोंक सोदता. हें विसरचें ना. तें तशेंच आनिकूय वाडोंक लागतलें. तर आमी कितें करूंक जाय? जेजूच्या नांवान तें सगळें भायर काडूंक जाय. कशें काडटलें आमी? सुस्कारांतल्यान. सुस्कार भायर सोडटना आमचे भितर पळय नॅगेटीव कितें आसा, नॅगेटीव जें आसा तें आमचें तें स्वासांतल्यान भायर सोदता, सुस्कारांतल्यान भायर सोदता. कार्बन डायऑक्सायड आमी दिता, ऑक्सिजन आमी घेता आनी कार्बन डायऑक्सायड. म्हणटच कितें जाता? त्याच पावंड्यार न्हय, दुसऱ्याय पावंड्यार, आमच्या चिंतनाच्या पावंड्यार आमी बरें घेता ओ वायट घेता. वायट केन्ना घेतल्या? आमी देवा सोबे ना पळय तेन्ना वायट घेतल्या. देवा सोबे आसा तेन्ना देवाचें बरेंपण आमी घेतल्या. म्हणून अशें आमकां देवाच्याच उतरान ह्या दिसांनी सांगलेलें आसा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान आमची चिंतना बरी वायट पोजडी कसली जावं, जेजू 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 म्हणून अशी भायर काडली की ना, ती रोखडीच साफ जातात. ताच्या नांवान ती पुसून वतात आनी दुसऱ्या सुस्कारान ताचें बरेंपण भरोवन येता. कित्याक? आमी जेजू सोबें ताका आजीर जावन जिवंक लागल्या. आनी जितली आमचें समर्पण करून जियेतल्या तितलो तो आमचे सोबें वाडत लागतलो. तो आसा, पूण वाडच्याक हे भाशेन आमी तांचे बरोबर संबंद जोडून घेवंक जाय. ही असली प्रकारची मागणी आमचे सोबें जावंक जाय. तेन्नाच की आमचें जिवीत देवाचे येवजणे प्रमाणे जावंक लागतलें आनी देवाचें आयकून आमी उलोवंक लागतल्या, करूंक लागतल्या. तेन्ना आमकां दुसरी देव बरें करता म्हणून आनंद मेळचो ना, आमी देवा सोबें रावन बरें करता म्हणून हातून आनंद आसतलो. आनी हें आयज आमकां हे वाचपान पळयता. जेजू दुसऱ्यांचे साबासकी पासत वावरी नासलोलो. तो बापायची येवजण करता म्हणून आपलें जिवीत सादतालो. आनी हे भाशेन काल आमकां सांगलां, जी कोण जेजूच्या येवजणे प्रमाणे जियेतात तांकां सगळें बरेंपण फावो जाता. आनी हे भाशेन आमी जियोया. जेजूचो स्नान जालो तेन्ना ताका पवित्र आत्मो मेळ्ळो. आमकांय पवित्र आत्मो मेळ्ळलो आसा, पूण आमी तें सगळें आमच्या भासकोळपणाक लागून उगडापें करूंक दिवंक ना. आयजतान आमी दिवया, जेजूच्या एकवटान रावया आनी तो बाकीचे सगळे आमचे पासत करतलो. कितले फाटी हांवें तुमकां सांगलां. थोडीं जाणां तुमी कोत्तात तें, बाकीचीं फकत आयकतात आनी परवा करिनात. पूण तुमी जीं कोत्तात तांकां खूब बरेंपण आतां सुरू जालेलें आसा. तुमचें जिवीत भितरल्यान शांतीन तुमी जियेतात. तुमकां हांवें सांगलां, न्हिदच्या आदीं एक 15-5 मिनटूच लागतात ताका. तुमी कोंत घेयात, प्रत्येक मणी जावन आसा एक सुस्कार घेतना जेजून आमी बरोवन आयल्या. जेजू 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 म्हणात. आनी कितें जातलें? हळू हळू आपल्यापणांतली आमी भायर सरतल्या आनी जेजूच्या जिवितान आमी बरोवन येतल्या. हें काबार जाता म्हणसर तुमी पळयतल्यात आमी शांत जातल्या. खूब फाटी आमी शांतीन जियेना, उत्साह मोडीत आसा. हें करात तुमी आनी हांव तुमकां गॅरंटी दितां सुरवात जातली. हे भाशेन तुमचें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत केलें की ना, न्हिदली म्हणटच जेजू आमचे भितर वावुरतलो आनी आमकां भितरल्यान थाऱ्यार हाडटलो.
कित्याक भितरल्यान आमी हें नाका जाल्लें घडून हाडलेलें आसा देंवचाराचें आयकून तो आमकां फोटिंगपणान दोत्ता. हें सगळें तो काडून उडयतलो. सकाळीं पावलून म्हणलां त्या प्रमाणे आमी एक नवी रचना जेजू सोबें आसा पळय ती जेजू सोबें आमचें जिवीत आतां घडून हाडया. पोत्तून हे भाशेन 5 मिनट जेजू सोबें सारया आनी आमचें जिवीत ताच्या स्वतान घडोवन येतलें आनी ताचे वाटेन आमी दिसभर चलोंक लागतलें. हांव गॅरंटी दिता तुमकां. कित्याक बागेवन फ्रांसीस शावेरान हे भाशेन आपलें जिवीत सारलें. सगळ्या सांतां भक्तांनी आतां जुसेवाज तुमी तर बारकायेन पळयशात जाल्यार जेजूच्या सोबें तांचें जिवीत घडोवन आयलें म्हणून ते सांत जाले. आनी आमी सगळीं जाणां सांतांच पूण आमी ते भाशेन घडोवन येवपाक हे भाशेन आमची दणवण आमची चाल आमचें मागणें करया. सगळीं जाणां आमचे हात अशे जोडया, दोळे धांपया. हें सगळें आमचें सोबें घडोवन येवच्याक आमचें जिवीत प्रत्येक सुस्कारान जेजूक समर्पुया. समर्पितना बागेवन फ्रांसीस शावेर हे भाशेन ह्या उतरांनी समर्पितालो. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. हे भाशेन आमचें समर्पण जावनी आनी जेजूचें जिवीत आमचें सोबें अदीक आनी अदीक उजवाडाक येतलें. शांतीन ताचे आनंदान संतोशान आमचें जिवीत सादतलें. हांव प्रत्येक सुस्कारान जेजून बरोवन येता. जेजू 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 म्हणून हे परी आमी आमचें जिवीत ताका समर्पीत. हांव त्याच उतरांनी